काणकोणच्या खोतीगांव पंचायत वाठारांतल्या आवळी गांवचो रस्तो जंय सोंपता थंय धोक्याचो जावन रावला। रस्त्याक धोल पडल्या, जंय सगळे उदक रेबो नेमता। 10 वर्सां आदीं खंय सरकारान ह्या रस्त्या खातीर 7 कोटी रुपया मंजूर केल्यात, पूण ते खंयचे धोलीत गेले अशें लोक विचारतात। मजगती पारशे मदल्या वाड्यार रस्त्याचें काम सारकें जावंक नाशिल्ल्यान ट्रक रोमलो। पळयात। तालुक्यातल्या सगळ्यात गरीब पंचायत म्हणून वळखुपी खोतीगांव पंचायतीची जर आवळी वाठारांतली जर परिस्थिती पळयली सामकी गंभीर परिस्थिती आसा। तुम्ही पळयता हांगासर हो जो आसा आवळी गांवांतलो बस स्टॉप, हांगासर वयर रस्तो ना आणि वयर गांव आसा। जेन्ना गाडयो खंयचे येता तेन्ना वेळाचेर ते हांगासर टर्न मारता, पूण दुर्दैव अशें की हांगासर अर्दे फातर घालून दवरला आणि हांगासर एक भुंयर पडला आणि सगळें उदक भितरल्यान वयता। जर केन्ना मोटरसायकलीचो टायर वचत किंवा एखाद्या मनशाचो पांय वचूं शकता किंवा बैलाचो पांय वचूं शकता आणि ताज्या फुडें जर पळयलें जाल्यार रस्त्या वयल्यान सगळें उदक हांगासर व्हांवन येता। पावसाच्या टायमार इतलें उदक वाडटा की हांगासरल्यान ह्या वाटेन भुरग्यांक इस्कॉलाक धाडप मुश्कील। अशा वेळाचेर हे गांवांतले लोक म्हणटा की हांगासर खंय आपूण पावस जर चड आयलो जाल्यार खंय इस्कॉलाक सुद्दां धाडिना आणि अशी गंभीर परिस्थिती ह्या वाठारांतली आसा। उदक येता आनी कितें भरपूर ना रे मागीर एवढे धाकटे भुरग्यां बी चलपा जाता। काय सर भुरगे व्हरून कितें काम करा हां भुरग्यां मागीर सांजे जाणा आमी इतलें पावस पडल्या तें आतां आं धाडोवपाचो ह्या डेट सांग म्हाका। आनी हांगासर सामकें डेंजर सकाळ वळ आहा न्हू आनी आमगे ती आनी गेला तूं तुमी पळोवपाक गेल्यार तुवें भुरग्यांक धाडपाचोच ना सगळो। आमी पणसला म्हणटा भुरग्यांक धाडपाचोच ना सकाळ परत उलाव दवरलें आवडीचो। पळय आतां आमकां जिंड्या हाडा कितले वर्सां जालीं पळय एक वर्स जालें ना, पूण हें कांय काम ना रे। आतां आमी कितें करप हें पळय एक झाड आमी आण घालना ना हे फादर कितें कितें प्रॉब्लेम आनी कितें हें उदक भितर कितें वयता भितर वयता मागीर एक झाड पूण आहा थिंगा फूट लायल्या जाता पळय न्हू। आं पूण हांगा कसलो जागो तुमी क्रिकेट खेळपा ग्रावंड ना बस स्टँड ना रे हो गाडी परतुपा जागो गाडी परतूंक मेळटा हिंगा सकाळीं मागीर गाडी परतूंक जायना कोण परतून गेले गाडी सगळ्यो वयता पळय सायडीन। पूण आनी कितें रस्त्याक कितें उदक बिदक खंय येता हिंगा ना उदक येना हेंच ना रे। पूण आनी हे तुमगे आयकय अथींग मरे एक पायप आहा ते पायप मेळ घालूं जायना रे हिंगान हे पळय अथींग तेंच उदक हें आसा। 4 व्हिलरींक व्हाळांतल्यान कसरती करत वचचें पडटा, पूण 2 व्हिलरवाल्यांक सरकशी करच्यो पडटात। सरकाराचो अंत्योदय म्हणटा तो हांगा जावंक नासतलो, ना जाल्यार निदान पायप तरी पडपाचे। विद्यार्थ्यांकय हो व्हाळ हुपून स्कूल चले हम म्हणत शाळेत वचचें पडटा। अशे गांव ज्या राज्यांत आसा ते राज्याक फुडारिल्लें राज्य म्हणप काय मागास हें आतां लोकांनीच थारावचें पडटलें। हे खंयचें व्हळा उदक काम करयना ना पूण हांगा कितें करपा आसलेलें एक पायप आल्या पुरो ना रे एक पायपाचें काम जाता काम हांगा चड मोठें येता काय इतलें उदक येता आनी चड पावस पडलो चड वयच ना रे आनी हो रस्तो सगळो कातरून येता पावसाक आनी कितें पळय ना रे तूं एकच पायप आयलो लंब्या काडलो पळय आदलो काडलो पयलीं आतां पूण तूं हाडली न्हू ती घाल न्हू तूंच पळय न्हू सारकी पळय पडटा पळय व्हडली गाडी पडटा पळय पळय व्हडली गाडी आसा सारकी टायर पूण हे व्हडले फोणे कित्याक घालता तुमी हें गाडी व्हरोंक पडटा उद्या भरना ना हां व्हरोंक पडटा हे टायर पूण हेजे मोटरसायकल वयता पळय काय व्हडली गाडी तेगेली व्हडली गाडी हेजेन चडप आनी कितें करपा हें पायप ना न्हू तेवढे लाव देवाचें विचार ना लागता ना उद्या भरना ना रे व्हरोंक पडटा तेंच वचतलो आयना न्हू। गुजरातचो लोडिंग ट्रक बुधवारा पारशेच्या मदल्या वाड्यार पावून रोमलो। पीडब्ल्यूडी खात्यान ह्या रस्त्याची बेगोबेग दुरुस्ती करची लोकांनी मागल्या। लोकांच्या घरांचेर हे ट्रक पडले जाल्यार कोण जबाबदार आसतलो अशें थळाव्यांनी विचारला। जो बाबूचो गाडो आसा त्या बाबूच्या गाड्याचे हांगासर तुमी पळोवंक शकतात की एक ट्रक जो आसा तो सारको रोमलो आसा। व्हिलां जी आसा ती सारकी जे धारे आसले रस्त्याचे त्या रस्त्याच्या धारेक सारखे शिराकलेले आसा आणि हो ट्रक केन्ना पडत तेवटेन तो आता कळचो ना। आता एक डेंजर क्रिटिकल कंडिशन आमच्या रस्त्यांची पारशे गांवांत जाल्लेली आसा, ज्याच्या कारणान आमचे गाडये ताका 4 व्हिलर आमी जे घेवन वयता ते ताका जर सायटीक घेतले जाल्यार कोलांटले किंवा ते रस्त्यांनी रोमतले।
त्या खातीर सरकारान हेचेर बेगींतल्या बेगीन आमी कितलीदां सांगता सरकाराक की बाबा हे रस्ते जे आसा सोलिंग करा करा करा, पूण आजून पर्यंत तेजेर कांयच एक्शन जालेली ना. परत एकदा सरकारा कडेन विनंती करता की तेंच्यांनी हेचेर लक्ष दिवन हे रस्ते जे आसा पळय ते धारे जे आसा सोलिंग जे आसा ते करून तुमी घेवपाचे. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकर, समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी.